दिव्यवाणी 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 क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणींनो, आज आमी मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता. मोरी देवाची माता कशी जाली म्हणून आज आमी समजून घेवया. पवित्र स्नान वरवीं आमी दैवीक काकूळट जोडल्या. देवाची भुरगीं आमी जाल्या. पवित्र स्नाना वरवीं देवाची कृपा आमकां लाभल्या आनी दैवीक कृपा वाळून आसा. आमी दैवीक काकुळटीन आमी भरल्या आनी देवाची भुरगीं आमी जाल्या. पवित्र स्नाना वरवीं आमचे सैमाचे पाताक पयस जाता. आमी पातकांतले आमी नितळ जाता. अशें पातकांतले नितळ जाल्ले वरवीं आमी पवित्रात्मेच्या सक्तीन आमी भरता आनी सर्गींचीं दारां आमकां उक्ते जातात. पातका वरवीं सर्गींचें दार दांपलें आनी देवा थावन आमी पयस गेल्या. पूण जेजूच्या येण्या वरवीं आज सर्गींचें दार उक्तें जालां. मोरये माय मुखांत्र जेजू ख्रिस्त देवाचो शब्द जालो, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें तो जियेलो. आनी मोरयेन 9 म्हयने म्हणसर आपल्या गर्भांत वयलें आनी आपल्या पुताक ह्या संवसारी पाठोवन दिलो. आनी त्या देखून मोरी जावं पावली एक देवाची माता. एक दीस एका रायान 25 वर्सां परजे सांगता राजवडकी चलयली. हर एकल्यांक आपापलें थांकी प्रमाणे वायन दिवचो म्हणून निर्धार घेतलो. फाल्यां दिसा तांचे पैकी एकलो हर एकल्यांच्या घरा वचून तांणी दिल्लो वायन घेवन रायाच्या घरा तो फावीत केलो. संभ्रमाच्या दिसा वायनाचें बाण उक्तें करून पळयतना तांतून उदक मात्र आसलें. हें कशें जालें म्हणून पळयत आसतना ताका कळीत जाल्लें की पयले व्यक्तीन हेर सगळें वायन दितना हांवें उदक वतल्यार कळी जावचें ना म्हणून स्वार्थ चिंतलो. दुसऱ्यान, तिसऱ्यान आनी अखेरीच्या पर्यंत हेंच चिंतलें. देखून वायना बदलाक उदक पावलें. ताच्या स्वार्थाक लागून ते अविश्वासी जाले. आदावन आनी येवेन स्वार्थाक लागून देवाक अविश्वासी जावन 2 तरांचीं पातकां केलीं. रचलेल्या देवाचेर ती दुबाव पावलें. सर्पाच्या रुपार नाडूंक आयल्या सैतानाक ती फाथयलीं. स्वार्थ आनी आबलेसपणाक लागून तांणी देव जावंक पळयलें. देखून ती पडलीं. 2 तरांनी पाताक सूर केलें. देवान तांकां ताकीद दिली. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 वळींत ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपणूक लेगून नजो. येवेन केल्ले मात्र न्ही आदावकी दिले आनी आविदेयपणाचे पाताक
तांणी आदारलें. दुसरें, आपणाची सूख दुसऱ्यांचेर घालची. दादल्यान आनी स्त्रियेन तुवें म्हजी पतीन म्हणून घेतलां जाल्यार त्या रुखाचें फळ तुमी केलां म्हणून देवान सांगलें. सर्वेस्परान उलो केल्यार तांणी जाप दिवंक ना. सर्वेस्परान अशें विचारलें, तुमी खंय आसात? तांणी जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव जियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेलें रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें केलें. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3:9-11 वळी म्हणसर आपणे सुखीदार म्हणून वळखोवचें सोडून आनी एकल्याचेर ताणें सूख मांडले. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3:13 वळींत आमी पळयता, सर्वेस्परान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें कित्याक केलें तुवें अशें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. देखून सर्वेस्परान ताका येदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो. सर्गीचें दार तांकां दंपलें. स्त्रियेच्या अविधेयपणा वरवीं आमकां दारां दंपलीं. केदाळा आमी देवाच्या उतराक आमी खाण दिना, आमी देवाक केअरलेस करता, आमकां देवाची दारां दंपतात. सर्गीचीं दारां दंपून येतात. उगडापण ग्रंथांत अध्याय 3:20 वळींत आमी पळयता, पळय, दारार बुडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें हांव जेवतलो. मोगाचें मोरये वरवीं सर्गीचीं दारां उक्तें जालीं आनी मोरयेच्या कुरपेन आमची फातकां बोगसोलीं. कुरपा म्हळ्यार कितें मोगाचें? कुरपा म्हळ्यार देवाचें वर्तें उतरा प्रमाणे समजून एक विकवचें एक देणें. हे पवित्र स्नानांत आमकां लाभता. आमचे सैमाचे फाताक धुवन वेता. आमचे सैमाचे फाताक धुवन वेता आनी आमी देवाची भुरगीं जावंक आमी पावता. मोरी पाप कत नातले वरवीं गर्भे सांबाळली. पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भे सांबाळली. आज आमी मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता. ती स्वर्गारोहण जाली कित्याक पासत? कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक तिणें खाण दिलें. देवाच्या उतरा वरवीं ती जियेली आनी देवाक विधेय जावन ती जियेली. आनी देवाचें उतर तिणें आयकलें. तिणें म्हळें, आपले सोम्येची साकर न तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जाव. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कंडी जावन आज आमी मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरूच्या संदर्भार आमी थोडो
आमी आयच्या वाचपाचेर आमी नदर घालया. भाग्यवंत मोरी कुरपेन भरिल्ली. कुसाडाय नासतना ती सर्गार तिका व्हरून व्हेलें आनी देवाची माता जावंक पावली. मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त केदाळथावन प्रारंभ जाल्लें. 749 इस्वेंत क्रिस्त शका 749 इस्वेंत तें फेस्त आचरणूच आयलां. आपल्या आमकारपणाच्या मर्यादेक कांयच कळंक येनाशें मोरी गर्भस्थ जाली. दूख नासता आपल्या पुताक तिणें वागयलें. देखून देवदूताच्या उतरा मुखांत्र देवानच तिका कुरपेन भरिल्लें म्हणून साम जुवांव दामासेन सांगता. देखून तिच्या कुडीन कुसाडाय देखूंक ना. पापा अलेक्झांडर तिसरो अशें म्हणटा, ती तिची कूड कुसोंक ना. बागार तिका कुडी समेत सर्गार व्होवन व्हेलें. मोरयेच्या मनाक आसा केल्लें एका फेस्ताथावन ऑगस्ट 15 तारीखेर करच्या तिच्या न्हिदोंकेच्या फेस्ता दिसाचो आरंभ जालो. अशें मोरयेच्या सर्गी घेण्याचें सत रुपाक आयलें. हें फेस्त साधारण 5व्या शतमानांत बायझंटायन राजवटकेंत आरंभ जाल्लें. उपरांत अस्तमेच्या पवित्र सभेक येताना न्हिदोंक वेच्या बदलाक सर्गी घेणे शब्द वापरूंक आयलो. आनी ह्या वरवीं मोरयेची कूड आनी आत्मो सयत मनशा कुळाक बसयल्ल्या महिमेक पयलेंच पावल्ल्या देवशास्त्रीय सथाक चड महत्व लाभलो. क्रिस्तांवांनी मोरयेक देवाची आवय म्हणून मानून घेतलें. आयच्या फेस्ताक पूरक जालां. मोरी देवाची माय म्हणून मानून घेतलें. आयच्या दिसाक तें पूरक जालां. देवाची साकन जावन देवाची खुशी तिणें पाळ्ळी. सदांच तिणें पाळ्ळी आनी देवाची खुशी करूंक ती तयार आसली. सोडोनीच्या चरित्रेंत तिका व्हरतो स्थान लाभला. क्रिस्त वाट सत जिवीत ताणेंच सांगले प्रकार हांवें आसचे कडेन म्हजो सेवाक आसतलो. जुवांवचो वांजेल आद्य 12:26 तर ताच्याच आवयनच ताचे सोबे आसोंक एक जागो आसचो नागी. अशें संवसारांतल्या दियेसीच्या बिस्पाथावन तांच्या लोकांची भोगणां समजल्या उपरांत पापा पियूस 12व्यान सर्गी घेण्याचें सत भावार्थाचें सत म्हणून 1950 नोव्हेंबर 1 तारीखेर आपल्या म्युनिफेसेटिसमुस देयुस म्हळ्यार विश्व परिपत्रांत परगटलें. मोरी जावन आसा 9व्या सोल्याची आर्क पेट. आज मोरी देव मंदिरांत विशेव घेवच्यांत वेता. आयचे दिसा आज ती सर्गीच्या राजांत आसा. मोरयेन तिच्या जीव देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत तिणें गायलें, म्हजो आत्मो संतोसता, देवा म्हज्या थारो कथेय उल्हासता, कित्याक म्हळ्यार आपल्या चरणदसीचेर ताणें दया दाखयली.
देखून म्हाका सदैव म्हणून म्हणटालें. तर मोगाळ भावा भयणीनो, हें फेस्त आमी आचरूच्या संदर्भार खंडी जावन मोरी माय आमकां राखून दी, मोरी माय आमकां सांबाळून दी, मोरी माय आमचे पसत दीस रात देवा लागीं मागोवन दी आनी फातकां थावन नितळ जावंक देवाची कृपा आमकां जोडून दिवंदी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. दिव्यवाणी